हरे कृष्णा सगळ्यांकय श्रीकृष्ण लीला म्हणून मेगेले पेजान तुका स्वागत करता. आज बी सांगूवत सची तुळसी देवीले अन्नाले कुशध्वजाले पूर्वीक जावन आशिल्ले वृषध्वजाले काण येता. ह्या वय ऐकलारत आमगेले तुळसी देवील काणी पूर्ती जावचे. ह्या वृषध्वज कोण म्हणून आमी पळया. वृषध्वजू एक रायत. वृषध्वजू महादेवाले व्हडले भक्त. केदनाय पूजा करचे, प्रार्थना करचे, जप करचे सगळे महादेवाकय वृषध्वज म्हळ्यार भारी खुश व्हडले परम भक्त महादेवाले वृषध्वज म्हळ्यार. तशी दिवस वत्त वत्त हे भक्ती कसं जात म्हळ्यार विंगड खंयचे देवाक वयरी प्रीती नतिले एक अवस्थेरी पावता. प्रीती ना म्हूण न्हय, विंगड कोणे विंगड खंयचे देवाक पूज करची की प्रार्थना करची की पळयल्यार तांकां ते करूं सोना. म्हळ्यार सगळ्यांनी महादेवाक पूज करका, महादेवाक प्रार्थना करका. एक देवत आसा त्या महादेवता विंगड काय खंयचे देव ना म्हूण सगळे सांगून प्रचारण करूं सुरू करता. हे पळयतना विंगड देवांक सगळे जाणांकी तितले खूश जायना. एक दिवसू सूर्यदेवाक सूर्यवंशांतूल रायत वृषध्वज जाल्यार सूर्यदेवाकची निंद करता. तेदना सूर्यदेवाक कोप येता. सूर्यदेव कसं करता, शाप दिता. कसं शाप दिता म्हळ्यार विष्णुनिंदा. विष्णुदेवा लगी तुका भक्ती ना, विष्णुदेवाक केदनाय तूं निंद करता. तशें तुका लक्ष्मी देवीले अगती ना. लक्ष्मी देवी तुगेल राज्य सुकून वच्चो, तुगेल गांवाक अभिवृद्धीकी श्रेयस्की ऐश्वर्यकी कसलें ना आसचेना म्हूण सांगून शाप दिता. हे महादेवा कळटा म्हगेले भक्ताक सूर्यदेवान शाप दिल्ले म्हूण सांगून महादेवाक कोप येता. महादेव कसं करता, ते तेजोमय जावन आशिल्ले ते त्रिशूल काणू सूर्यदेवाक विंडिता. ते त्रिशूल उच्च पळयतना सूर्यदेवाक भंय जाता. सूर्यदेव ओग्गी वैकुंठाक धांवता. महाविष्णूला वचून सांगता, आमकां कोणाकय मोल दीन जाल्यार प्रार्थना करना जाल्यार आमकां कांय ना जाल्यार महाविष्णूकची नाक तसो एक देवू ना म्हूण सगळं सांगतना म्हाका तें आयकून बैसू जाय न्ही. ते देखून हांव शाप दिलेलें, म्हाका रक्षण करता, त्रिशूल मागशी येता असा म्हूण सांगता. तेदना महाविष्णू सांगता, हे कोपाचें आनी शापाचें गत्य ना आशिल्लें. कोणें खंयच्या देवाक प्रार्थना केल्यार पूजा केल्यार ताजें फल दिवचें एक देवान. तशीच सर्व देवूय एक देवाले विंगड विंगड अंशत. तेदना असल एक अवस्थेचे अगत्य ना आशिल्लें. असो ओडना जाल्यार सकल लायकाक हांव पळोवंक येता, तूं भिवची नाका आम सांगून सूर्यदेवा समाधान करता. तेच वेळार त्रिशूल वैकुंठा पावता. त्रिशूला उठूची महादेवूय वैकुंठा पावता. महादेव सांगता, महाविष्णू लगी आश्रय घेतिले सूर्यदेवाक हांव आनी कसलें करना जाल्यार म्हगेल भक्ताक दिले ते शाप ते शापा सकून मोक्ष दिवका म्हणून सांगता. तेदना शिवनारायण सांगता, तुमगेले हे त्रिशूल उड्डोवचे आनी हे वैकुंठा येवचे हे सगळी हाजे मध्य भुमीन तूं 21 युग जाल्ले आत्त थंय वृषध्वज ना. वृषध्वजाले संतती परंपरेंत आशिल्ले धर्मध्वज आनी कुशध्वजत थंयत राय जावन आसची जाल्यार सूर्यदेवान दिल्लेले शाप ते फलवत्त जाला. ते गांवांत ऐश्वर्य ना, समृद्धी ना, श्रेयस ना. लक्ष्मी देवी थंय सुकून वापस आयल्या म्हूण सांगता. तेदना महादेव सांगता, तेदना हे शापा सुकून एक मोक्ष मेळून हांवें त्या गांवाक निमगिता. तेदना महाविष्णू सांगता, थंयचे राय जावन आशिल्ले धर्मध्वज आनी कुशध्वज तपस करूं उबार सरल्यांची. तांणी तपस करतलींची. ते तपसाचे नंतर लक्ष्मी देवी प्रसाद जावन प्रितीन तांकां अनुग्रह दितली. तशी लक्ष्मी देवी त्या गांवांत तुका वापस येतली म्हूण सांगून महादेवाकय सूर्यदेवाकय समाधान करून पेटयता.
हांगा भुमीन तूं देवान सांगिल वरीची कुशध्वज आनी धर्मध्वज तपस करताची देवीक तपस कोरनो प्रीती संपादन करताची तशी देवी प्रत्यक्ष येता कड्र निमगीता तुमकां कसो अनुग्रह जावं आम निमगीता तेन्ना कुशध्वज आनी धर्मध्वज सांगता आमगेल्या गांवा आसुकून लक्ष्मी देवी चमकलली लक्ष्मी देवी वापस येवका लक्ष्मी देवी आमशारी आमकां दोगांकय एकांक धूव जावका म्हणून सांगता तशी जायत म्हूण सांगून अनुग्रह दिता देवी तशीची आमी आमगेल्या कुशध्वजाक लक्ष्मी देवी आमशारी जनान जावची धूव वता तुळसी देवी ते तुळसी देवी काणी आमी फुडली 2 व्हिडिओ जावन आयकले आनी आमकां कळूं आसा धर्मध्वज जाले धूव जावन लक्ष्मी देवी आमशार जनान जालेले वेदवती कोण म्हणता वेदवती साण सुकुनूची सर्व वेदय शिक्षंतू भारी बुद्धंती वेदय सर्व वेदय शास्त्रय सकळ शिकून ज्ञान स्वरूपिणी जाता ओड जतनाकय जल्लारी ओड जतनाकय विंगड एकय तिगेल मना येता मेग्गेले हे जन्माचे उद्देश म्हाका देवा लागीं पावका जाल्लत देवाक बम्मुण जावन मेळका म्हाका म्हणल्यार एक आशेरी आग्रह मना येता तशी गंधमादन पर्वताचे वैरी वचून तपस करूंक सूर करता थंय कितलेकी वर्स तपस करता हे अशी भारी छंदी जावन आशिल्ली आतां वेदवती ती गंधमादन पर्वता वयरी बसून तपस करचे तशण येवचे लंकाधिपती जावन आशिल्ले राक्षसरायू रावण पळयता रावणाक भारी चंद जावन आशिल्ले बैल मनशांक पळयलें कुडले जावका म्हाका जावका ती म्हणल्यार एक दुर्विचारत तशी कसलेय आलोचन करना सीद वत्तनी वेदवतील हात दोन थंडयता लंकाक वरूंक कितीरी जल्लारी वेदवतीक जोर कोप येता मेगेल निमगेना ती मेगेल अंगार पुडूक कोण हे हांव देवाक स्मरण कोरनू देवाल बायल जावच्या कितीरी कितलेकी वर्स जावन तपस कोरनास केलेले शरीर शुद्धी ते हे असुर रायान बरी वायट जावन आशिल्ले हे रायान आपोणू नाकेलिमू म्हणलेले बेजारारी कोपारी इतले वर्स ये तपस कोरनास केले ते योग सिद्धीरी एक अग्निकुंड करतनी आत्माहुती करता हे आत्माहुती करचे वेळारी वेदवती रावणाक शाप दितास आनी येवचे जन्म हांव वेत्तली तुगेले अंत्य मेगेल निमित्तन आसतले म्हणून सांगूनची आत्माहुती करता हेची वेदवती आनी येवचे युगांतू म्हळ्यार त्रेधा युगांतू सीता देवी जावन जनन घेतिली तपस केल्लेले ते तपस केल्ले तकीत देवाले बायल जावका म्हणून मनाले कोण तपस केल्ले तकीत श्रीरामचंद्राले बायल जावन सीतादेवी येता हे सीतादेवी निमित्तनच रावणाक अंत्य येता सीतादेवीक रावणान वेल्लले दिक्कूनत श्रीरामचंद्रान लंकांत वच्चे लंका वचून रावणाक दिवच मारून सीतादेवी वापस घेवन येवची हे काणयेन तुलान आमगेले तुळसी देवील काणी पूर्ती जाता तुमी सकडा हे 3 व्हिडिओ ಒಟ್ಟು आयकूका म्हणून म्हाका सांगू आसा कळनातील जनांक हे काणी कळनातील जनांक तुमी सांगून दिवका तशीच शेअर करका सक्कड जनांक एक कळनातील सक्कड जनांक कन्नांतूय हे काणी पावोका सर्वं कृष्णार्पणमस्तु